आणि आता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना फादर, हांव ग्रेस्त मनीस जाला. देखून हांवें ताचे लागीं अशें विचारलें, तर तूं सदां मिसाक येतलोय म्हूण तूं म्हणटालोय आनी बारी भक्तिवन मनीस जावन आसुल्लोय, आतां कशें इश्टगातेन विचारलें. तेन्ना तो हांसून म्हणालो, फादर आतां खंय वेळ मेळटा फादर. ते मात्र न्हय, तेन्ना हांव दुर्बळ जावन आसलो, त्या दाडा देवाची गरज आसली. आतां हांव ग्रेस्त जाला न्ही फादर. आतां तितली म्हाका देवाची गरज दिसना. आनी 6 म्हयन्या उपरांत हार्ट अटॅक जावन तो अंतरलो. देखून आमी केदाळय देवाच्या उतरां प्रमाणे चलोवंक जाय, देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. जेजू बळका थंय भोवमगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज जेजू एक भोव सोबीत संदेश दिता. हे मनशा, जर तर तूं सगळो संवसार जोड आपलो आत्मो या आपलो जीव होगडायशी जाल्यार तुका कितें मेळटलें. एक 2 उदाहरणां मरिफात हांव तुमकां हें विवरसितां. 11 वर्सां पयलें हांव बॉम्बे मिरा रोड थंय विगार जावन आसुल्लो, व्हडली फिरगस्ती. आनी एक दीस आमचो मंगळूरचो एकलो मध्यम प्रायेचो, लागीं 50 वर्सां जाल्यात म्हूण दिसता, येवन म्हाका भेटलो ऑफिसान आनी म्हणालो, फादर हांवें मिरा रोड लागसारच एक नवें इस्कॉल उक्तें करूंक येवजिलां, देखून तुमी तिके एनावन्समेंटार तिकेशें घालया. मागीर हांवें ताचें विचारलें, खंयचो तूं? हांव मंगळूरचो फादर. मागीर पुरा हिस्ट्री सांगूंक लागलो. हांव मंगळूरचो दुबळ्या कुटुंबांत जल्माल्लो. त्या उपरांत हांवें शिकोवंक सुरू केलें एका इस्कॉलान. म्हाका इस्कॉल बांदची नवी आलोचना आयली, इस्कॉल बांदलें. तेन्ना हांव सदांय मिसाक येतलो, मागणे रजार करतलो आनी भोव देवत आसुल्लो फादर हांव. त्या उपरांत 2-3 इस्कॉलां हांवें मंगळूर आरंभ केलीं. उपरांत बॉम्बे आयलो आनी बॉम्बे ऑलरेडी 5 इस्कॉलां हांवें आरंभ केल्यांत आनीक 3 आरंभ करूंक आसात. आनी आतां म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना फादर, हांव ग्रेस्त मनीस जाला. देखून हांवें ताचे लागीं अशें विचारलें, तर तूं तेन्ना पुरा सदां मिसाक येतलोय म्हूण तूं म्हणटालोय आनी बारी भक्तिवन मनीस जावन आसुल्लोय, आतां कशें? आतां तूं हे पुरा धर्माचे कायदे पाळटाय गी म्हणून हांवें अशेंच इश्टगातेन विचारलें. तेन्ना तो हांसून म्हणालो, फादर आतां खंय वेळ मेळटा फादर. तेन्ना वेळ मेळटलो, आतां वेळ मेळना. ते मात्र न्हय, तेन्ना हांव दुर्बळ जावन आसलो, त्या दाडा देवाची गरज आसली. आतां हांव ग्रेस्त जाला न्ही फादर. आतां तितली म्हाका देवाची गरज दिसना. म्हणालो म्हाका सज्जाप ताचीच उतरां. ग्रेस्त जाल्लोच देव नाका. पूण होसू मनीस मागीर हांवें आयकलें, थंयच तो हांगा बांदर फ्लॅट करून रावतलो आनी 6 म्हयन्या उपरांत हार्ट अटॅक जावन तो अंतरलो. हांवें चिंतलें, सगळो संवसार जोड आपलो जीव ह्या आत्मो होगडायलो जाल्यार कितें मेळटलें? इतलें पुरा करन कितें फायदो? तशें तुमी व्हडलो राय अलेक्झांडर ताचे विशयी आयकलां. ग्रेट अलेक्झांडर द ग्रेट 323 320 आनी 3 इसवेंत क्रिस्तापुर्वा तो अंतरलो. व्हडलो राय तो. इजिप्तांत ग्रीस, तुजें सगळें गल्फ कंट्रीज आनी इंडिया म्हणसर ताची साम्राज्ञी आसली. फौजर आनी सैनीक लागीं 70 शहरां ताणें बांदलीं आनी इंडियाक येवन गेलवण फाटी येतात खाली 30 आनी 3 वर्सां. आनी ताणें जोडिल्लें तें बिरुदां, पादकां, भांगार, शिंगार हें पुरो ताका लेखत नासलें. ते दाडाचो हो महान चक्रवर्ती तो.
आनी अशें तो वैभवांत आसतना 33 इस्वेंत 33 वर्सांच्या प्रायर इंडियातावन फाटीं येताना अवचित एका पिडेक वळख जालो. खली पिडा आल्या संवसारांतल्या सगळ्या व्हडल्या व्हडल्या दाक्तेरांक आपयलें. पिडा गूण करूंक कोणायकी जाता गी म्हणून कितें केल्यार कोणाकन जावं ना. निमाणें ताका कळ्ळें की म्हजी ही निमाणी घडी आयल्या आनी ताणें आपल्या कमांडर्स इन चीफ तेका कमांडरांक आपयलें आनी सांगलें हांव बेगीनच मोर्चार आसां. हांवें जोडिल्लें सगळें कितें व्हरूंक हांव शकचो ना. देखून 3 शर्तां म्हजी आशा तुमी पाळी जाय हांव मेल्या उपरांत. पयलें तो म्हणलो हांव मेल्या उपरांत म्हजी कूड दाक्तरांनी तांणी सिमिस्त्रीक व्हरा जाय. पेटेंत सिमिस्त्रीक तांणी व्हरा जाय. दुसरें म्हज्या सगळ्या वाटेर हांवें हे जोडुल्लीं सगळीं वज्रां वैडोरियां भांगार शिंगार सगळें तांणी शिंपडाय जाय. तुमी शिंपडाय जाय. आनी तिसरें हांव मरता आसतना म्हजे 2 हात कुडीच्या भायर अशे घाली जाय. पेट्याच्या भायर अशे घाली जाय. तांकां अजाप दिसलें. राया असो अर्थ कितें. आनी तो म्हणलो पयल्या सुवातेर हांव येद्या संवसाराचो राय पूण म्हजी पिडा संवसारांतल्या खंयच्याय दाक्तेरांक ना गूण करूंक जावंक ना. देखून आमी दाक्तेरांचेर विश्वास दवरचे न्ही. आमी बगा देवाचेर आमी विश्वास दवरी जाय. हांव हो संदेश दिवंक आशेतां सगळ्यांक. दुसरें आमी कितें जोडुल्लें तें कितेंच आमी व्हरूंक शकचे ना. देखून सगळें म्हजें भांगार शिंगार हांवें जोडुल्लें पुरा तुमी वाटेर घालया. कित्याक म्हळ्यार एकच एक खण सयती एक भांगाराचो कुडको जाल्यार हांव व्हरूंक शकचो ना. आनी तिसरें तो म्हणलो म्हजे हात अशे भायर घाली जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव कालीस आयिल्लो आनी कालीस पाटी वेता. सगळो संवसार ताणें जोडलो पूण आपलो जीव ताणें होगडायलो. ह्या खाली 33 वर्सांच्या प्रायर कितें जोडूंक तो पावलो. नांव आसा जावियत कितें जोडूंक तो पावलो म्हणलें सवाल. मोगाचें न्हू आयची वाचपां आमकां हेंच संदेश दितात. देखून आमी केदाळय देवाच्या उतरां प्रमाणें चलोवंक जाय. देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. आयचें पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें भोव सोबीत वाचप. तुमी जाल्यार घरा वचून तें वाचा. भोव सोबीत तरान आयचें द्वितीनियम पुस्तकांत मोइजे लागीं देव उलोवन म्हणटा पळय हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरतां. जर तर तूं सर्वेस्पराचे उपादेश पाळशी सर्वेस्पराचो मोग करशी ताच्या वाटांनी चलशी ताची नियमां पाळशी तेन्ना तूं जियेतलोय तुजी संतत वाडटली आनी तुका समृद्धी मेळटली. जर तर तूं वांकडी वाट धरताय आनी म्हाका आयकना जय थाळण्याक संपडून हेरां देवा मुखार तूं सरपडून आसाय तेन्ना तुजें सत्यानाश जातलें आनी कसली समृद्धी तुका मेळची ना. आनी निमाणें देव म्हणटा देखून हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप दवरतां. कितें जाय तूं विंस. देखून जर तर देवाचे उपादेश पाळून देवाची वाटेन तूं चलशी जाल्यार तुका जिवीत मेळटलें. देवाची भरपूर आशिर्वाद आनी बेसावां मेळटलीं आनी तशेंच समृद्धी बरें संतन बरें कुटाम तुका मेळटलें. जर तर वांकडी वाट धरशी जाल्यार तूं सत्यानाश जावन येतलोय. आतां हांवें दिल्ल्या 2 उदाहरणांनी त्या मनशाचें इस्कालाच्या मनशाचें जावं दी अलेक्झांडराचें
आपणाचेरच तो पातयेल्ले, दोगी जण आपणाचेरच पातयेल्ले, निमाणे कितें जावं पावलें, सगळें होगडावंक पावलें, आपलो जीव सयती होगडावंक पावलें. देखूनच आयचें अंतर गीत आमकां सांगता, सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरलो मुनीस भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरलो मुनीस भागी. तो कसो? तो वाळाच्या देगेर रोयलेल्या एका रुखा बरी. ताची पानां किदिंगच ताका सदांच उदक मेळटात. ताची पानां किदिंगच बावाणांत. ताचेर जायते फुलां फळां जातात. तर आमी सर्वेस्पराचेर आमचो भावार्थ आनी बरवसो दवरले व्यक्ती जाय. देखून आमचो सगळो बरवसो आमी देवाचेर दवरची जाय, आमचेर दवरचो न्हय. देखूनच आयच्या वांजेलांत भोव सोबीत तरान देव आमकां सांगता की मनशान सगळो संवसार जिखोवन आपलो आत्मो होगडायलो तर ताका कितें मेळटलें? कितेंच मेळचें ना. सगळ्यांनी आमी सगळो संवसार जिखलो म्हूण चिंतया. आतां एक उदाहरण तुमकां दिवचें तर, आदी आमी ल्हान आसतना आतांचो संवसार इज मेटिरियलिस्टीक, वस्तुवाद. दुसरें कन्ज्युमरिस्टीक म्हळ्यार आमी कोंकणींत घालचें जाल्यार ओर्बोसवाद. म्हळ्यार ओर्बोस, कितें तूं आमकां मेळटा तितलें आमी आरावचें खोऱ्या बरी. खोरें कितलें पळय तुमी काडटा तें पूर आपणाकच जाय. तशेंच वो ओर्बोस कन्ज्युमरिजम. आदीं हांव ल्हान आसतना म्हाका आनीक उडास आसा, आमी नाताना लायफ बॉय साबू आसुल्लो. लायफ बॉय गोत्ता तुमकां. उमळूंक नंदी बार सोप दोन आसले. सगळीं नातलीं, जावं दी सैरीं दैरीं तीं पुरा तातूंत नातलीं, काही प्रॉब्लेम ना. आतां ह्या कितले हजार वांट्यांचे नमण्याचे सोपू. आनी हर एकल्याक थोड्या कडेन गेल्यार हर एकल्याक तांचेंच ब्रँड आसा, साबांचें ब्रँड आसा. तांचेंच ब्रँड आसो टूथपेस्ट. आदीं इंगळो या मीठ या कोलो हातूंत आमी धान घासतलें हांव. आतां पुरा दुसऱ्या नाल्माचे तांचेच ब्रँड तांकां जाय, उरल्यांचें जायना. ताचो तेंच तांचेच ब्रँडाचें टूथपेस्ट, टूथब्रश, पावडर, सेंट आनी काले क्रिम्स दुसरे तांचे रुमांनी गेल्यार कळटा. पुरा लिपस्टीक जावं दी पुरा हर एक तांचे ब्रँड, खाली ऑर्डिनरी न्हय, तांचे ब्रँड आसा. अशें आमी कितले आमच्या घरांनी गेल्यार, आमच्या वॉशरुमाक गेल्यार कितल्या तरांचे आसात. आमच्या काबडांनी गेल्यार कितलीं वस्तूं आसात. पूण आनीकी तुमी मॉलाक गेल्यार आशा केली आनीकी काणगेया. आनी एक सोबीत कापड आयलां, सोबीत वॉशिंग मशीन आयलां, सोबीत पॅन्ट आयलां, सोबीत बुट्स आयल्यात. काणगेया परतून काणगेया. देखून आमकां आज काणगेलेंतलें पावना. देखून जेजू कितें आमकां आज सांगता, जर तर मनशा तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय, तुकाच तूं इन्कार कर, तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या पाटल्यान तूं ये. तुकाच तुवें इन्कार करूंक जाय, आमचो कुरीस घेवंक जाय आनी आमी जेजूच्या पाटल्यान येवंक जाय. ते म्हळ्यार सगळें सांडून जेजूच्या पाटल्यान येवचें न्हय. बगार आमचो कुरीस म्हणल्याचो अर्थ कितें? अर्थ आमी सदांच आमी हरियपटी कुरीस पळयता. हांगा कुरीस आसा, आमच्या गळ्यांत कुरीस आसा, इगजेच्या वयर कुरीस आसा, आमच्या आल्तारेर कुरीस आसा. सगळ्यांनी कुरीस आमी पळयता, कुर्साक मांडी करता. पूण सबारपटी कुर्साचें जिवन आमी जियेता गी म्हणून एक सवाल. आयले वर हांवें पिकलेलीं फळां म्हणलो डिलिमान बरयल्लो बूक एक वाचलो. तातूंत बंगार कुरीस म्हणून तेणें एक उदाहरण दिल्लें. एका सिमिस्त्रींत नोव्हेंबराची 2 तारीख सर आल्मोसो दीस, नोव्हेंबराची 2 तारीख, आनी ते दीस ही आपल्या सदां 11-12 वरार
आपल्या न्हवऱ्याच्या फोंडाक पुलां दवरूंक म्हूण गेली आलमांवच्या दिसा. थंय येताना तिच्या फोंडाचो न्हवऱ्याच्या फोंडाक दवरलो कुरीस परतून पडला. हिणें भोंवतणी पळयलें हें कोणें परतिला. पळयतना तिच्या फोंडा लागीं तिच्या शेजाऱ्याचो मार्सेलमाच्या बायलेचो फोंड आशिल्लो आनी तो फोंड ताणें बरो केल्लो. सकाळीं भविश्या खोऱ्यां पुरो हाडन बरें कोंडून ताणें बरें करून ताचेर बरीं फळां फुलां आनी पुरा दवरून वाती आनी पुरा दवरल्यो. तर हिका दुबाव जालो आनीच भविश्या जाय जाय म्हणून म्हज्या न्हवऱ्याचो कुरीस परतिला म्हणून. गोत्तू ना जाल्यार तिका निगंट ताणेंत केला म्हणून. हिका रागान संकाड फुलां न्हवऱ्याच्या हातूंत दवरली, घरा गेली आनी सक्कडांक आपूण सांगूंक लागली म्हज्या न्हवऱ्याच्या फोंडाचो कुरीस मार्सेलामान परतिला देखून हांणी मुखार ताच्या कोणाय गेली तांगेर वचोंक नजो, कोणा कडेन उलोवंक नजो. आतां कुरीस ओके आमी मान करता पूण कुर्साचो फळ वसो गे. कुर्साचो अर्थ कितें? सबार अर्थ आसात. तो सोडवणेचो निशाणी, आमच्या बाचवेची निशाणी, कश्टांची निशाणी, पूण मस्त अर्थ आसात. पूण एक अर्थ मात्र हांव तुमकां दिता आज. कुर्साचो अर्थ म्हळ्यार देवाचो आनी पेल्याचो मोग. तुमी ह्या कुर्साक पळयल्यार एक उबो रुखाटाचो कुडको आसा, आड रुखाटाचो कुडको आसा. वर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल. वर्टिकल म्हणून जावन आसा देवाचो मोग. आमी देवाचो मोग वर्टिकल. हॉरिझॉन्टल एकामेकाचो मोग. ह्या कुर्सा मरिफात देवान आमचो मोग केलो आनी जेजू क्रिस्ताक आमकां पाठयलो आनी जेजू क्रिस्तानी आमचो हरी एकल्याचो मोग केलो. तशेंच हॉरिझॉन्टल जावन आसा जेजून ह्या संवसारांत येवन तो ओगीच रावूंक ना, बगार हरी एकल्याक बरें करीत तो गेलो. आपणाचो वेळ लेखी नासतना, पुरासान लेखी नासतना हरी एकल्याचो ताणें मोग केलो. देखून कुरीस जावन आसा देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो एक गुर्तू. देखून कुर्साचें जीवन म्हळ्यार देवाचो मोग करचें, देवाचेर भरोसो दवरचें आनी तशेंच आमच्या पेल्याचोय आमी मोग करचो. तेन्ना आमी गेल्ल्या कुर्साक अर्थ आसा. आमी कुर्साचें आराधन करता ह्या दिसांनी आनी मान करता. तेन्ना जर तर आमी राग मोसोर आनी पुरा आमच्या मोतीन दवरलें आनी कुर्साक आराधन केलें, सगळें व्यर्थ. देखून आमी शिकया, देवाचेर आमचो भरवोसो दवरया, देवाक आराधन करया आनी तेन्ना आमी बागी जातले. तितलें मात्र न्हय, आमी आमच्या पेल्याचोय मोग करया. हो जावन आसा वर्तो उपादेश देवान दिल्लो. तेन्ना आमी घालचो कुरीस सार्थक जातलो आनी जेजूची उतरां काणगे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलीं उतरां आमच्या जिवनांत ती आमी पाळूंक पावतले. आमेन.